नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो मरेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर निवासी शाळा स्थापन करपाची आसा गरज। बिगर सरकारी संस्थांनी घेवचो फुडाकार। सरकार करतलो पुरेपूर मजत, सांगता मुख्यमंत्री। कोफुसांव आनी केस्तांवां चलिल्ल्या ह्या वर्साच्या शेक वेवसायाचो जालो पॅकअप। सरकारी नेम आनी प्रदूषण महामंडळाच्या कारवायेक लागून ह्याय वर्सा धंदो सुक्यार। शेक वेवसायिकांच्यो कागाळी। दिवचल वडावल वाठारांत फाटल्या 25 वर्सां सावन कदंबा बशीची सेवा नाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज। रेव्होल्युशनरी गोवन्सा सयत लोकांची कदंबाच्या संचालकाच्या कार्यालयांत मोर्चा। जुनाच्या 4 आनी 5 वेर गोंयच्या कांय सुवातींनी गडगड आनी जोगल्या सयत पडूं पावस। हवामान खात्याचो अदमास। तीन LPG सिलिंडर फुकट दिवपाची येवजण सरकार बेगीनूच लायतलें चालीक। मात सुविधा फक्त गरिबी रेशे सकयल्ल्या लोकांक खातीर उक्ती, सांगता राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर। आनी दिवचल कोर्टा लागसार रस्त्या कुशीक बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांचेर दिवचल पालिकेन केली कारवाय। बाजारांत दिली सुवात। आता खबरो विस्तारान। बर्लिनांत जावपी स्पेशल ऑलिंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्सांत गोंयचो पंगड वचप ही खूब अभिमानाची गजाल अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तोखणाय केली। 18 वर्सां वयरच्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर कुडचड्यार बिगर सरकारी संस्थेन खासा निवासी शाळा सुरू केल्या। तशेंच हेर बिगर सरकारी संस्थांनी फुडारपण घेवन शाळा सुरू करच्यो। ह्या खातीर सरकाराचो पुराय तेंको आसतलो अशें आश्वासनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। Athletes who are selected to participate in the Special Olympics World Summer Games World in 2023. हांव सगळ्यात पयलीं आमचे जे सगळे भुरगे ह्या स्पेशल ऑलिंपिका खातीर बर्लिन हांगासर जी भारताची टीम वता तितून जवळपास आमचे 22 भुरगे वता तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। नेटान ताळे वाजून तांच्यानी तुमी सगळ्यांनी तांचें अभिनंदन करता। स्पेशल ऑलिंपिकाक वचपाक ज्यांचे सिलेक्शन जालां ते सिलेक्शन करपा खातीर आमचे कोचीस टिचर्स हे सगळे जाण तांच्या खातीर वावुरल्या तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आनी खरोखरूच आयच्या दिसा म्हाका मनाक खूब खोस भोगता की आमी पळयता की तांच्यांतली स्पेशलिटी सोदून काडून तांच्या खातीर स्पेशल ऑलिंपिकाक तांकां ट्रेन आमचे कोचीस तांकां ट्रेन करपाक शकले। इतके बरें काम आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी डिसेबिलिटी कमिशन करता ताका आनी बूस्ट दिवपा खातीर आयच्या स्पेशल ऑलिंपिकांत आमची भुरगीं पार्टिसिपेट जावप हे आनीकूय आमच्या खातीर म्हणजे गौरवाची गजाल आसा की ते भुरगे जे फुडें वता। सरकार सातत्यान हर तरेची मदत ह्या स्पेशल भुरग्यांक म्हणजे शिकपा खातीर आसतले, खेळा खातीर आसतले आनी इन फ्युचर स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर सुद्दां इन फ्युचर तांकां मदत करतले। आतांच्या घडीक म्हणजे गोंयांत जरी रेजिडेन्शियल स्कूल नासले जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे ह्या स्पेशल भुरग्यांक आफ्टर 18 जे रेजिडेन्शियल स्कूलूय जावपाक जाय, स्किल्ड एड्युकेशनाचे स्कूल जावपाक जाय। जे ऑलरेडी पयले स्कूल कुडचड्यार जे NGO सुरवात केला तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आनी उरलेल्या NGOनी ह्या सॅक्टरांत जे काम करतात तांच्यांनी अशा पद्दतीचे स्पेशल स्किल्ड एड्युकेशनान प्रमोट करपाक स्कुलां सुरू करची। सरकारा कडल्यान पुराय तेंको जो तांकां स्पेशल स्कुला खातीर जो जायो ते करपा खातीर सरकार जाय तो सपोर्ट करतले। आमकां इन्क्लुझीव एड्युकेशन हो सब्जेक्ट NEP 2020 आमी इन्क्लूड केला आनी इन्क्लुझीव एड्युकेशन जावचें म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा। इन्क्लुझीव एड्युकेशन जाल्या उपरांत आमची भुरगीं आनीकूय बी फुडें वचपाक शकतलीं। ह्या भुरग्यांच्या बरोबर हांव तांकां सगळ्या जाणांक सुयश दिसता। दर्यादेग वाठारांतलो पर्यटन महोत्सव मुलगलो। पर्यटक आपल्या घरा वचपाचे वाटेक लागल्यात। उबार सोंसुनाचो इतलो वाडलो म्हणटकीच पर्यटक थंड हवेचे सुवातेचेर वचपाक लागतात। ताका लागून कानोळे, कळंगूट आनी बागा दर्यादेग वाठारांतल्या वेवसायिकांनी पॅकअप सुरू केला। सरकारान आनी गोंय प्रदूषण महामंडळान शेक वेवसाय बंद केल्ल्यान 19 वर्सांचो शेक वेवसायान कांयच फायदो जावंक ना।
ह्या वर्सा चड प्रमाणात लुकसाण जालां अशें ट्रेडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोजोन सांगलें. Business was not so good. Only I think this year the shack owners have done the business only in the month of December and January. Then it happened so due to some court case. The government and the pollution has sealed all the shacks in April. It's a funny thing. Though the court order has said those who have all the licenses should not be sealed, but still till today is 1st of June and our season is getting over as got yesterday 31st of June. Till today pollution department has not even opened the seal today. So हे तर अशें तर आसलेलें जाल्यार तेणेन ती बाकीची पळय लायसन आमकां काडूंक सांगली ती काडूंकूच नाका आसलेली. सांगूंक जाय आसलेलें की आतांच तुमी डिसमेंटल करा म्हणून. आफ्टर स्पेंडींग ऑलमोस्ट 1 lakh they have not yet opened the shack owners this thing shacks. So what is the use? आनी गव्हर्मेंट हाचेर तो कांयच हें करिना. तांकां पडलेलेंच ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाक पडलेलें ना. This time when it was sealing, 3 departments were involved. One is tourism, one is pollution control, and the other one was collector. Now everyone is passing the buck on each other. तो म्हणटा की आपल्याक फक्त सील मारूंक सांगले, आपल्याक सील काडूंक सांगूंक ना. ट्युरिजम म्हणटा की सील आमी मारूंक ना, तुमी पॉल्युशन पळोवंक वचो. सो अशें हेणी घुवणान आमचे 2 म्हयने जे आसा ते बोबाद जाले. पयलींचे भशेन आतां सीजन ना, सीजन आसता 6 म्हयन्याचो, पूण त्या 6 म्हयन्याचो आतां म्हाका दिसता सीजन ह्या 2-4 वर्सां फकत तुका 1 वा 1.5 म्हयन्याचो सीजन जाता. विदीन दॅट 1.5 month तुवें कितें आहा तें तुजें काडूंक जाय. आय थिंक इट्स अ very सॅड स्टोरी ऑफ द शेक ओनर्स. फाटल्या 25 वर्सां सावन कदंबा बशीची सेवा उपलब्ध नाशिल्ल्यान शुक्रारा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यां सयत दिवचलच्या वडावल वाठारांतल्या लोकांनी कदंबाच्या संचालकाच्या कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो. आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परब, सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी केटीसीचो संचालक हांच्या मदीं बरोच वेळ वादावादी जाली. बशी नाशिल्ल्या कारणान शाळेक वचपी तशेंच कामाक वचपी लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. हे विशीं कितलेशेच फावट कदंबा महामंडळाक निवेदन पत्र दिवन लेगीत महामंडळ कानार केंस ओडून आसा म्हणून थळाव्यांची कागाळ आसा. तशेंच जुलय मेरेन कदंबा बस सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगतीं कदंबा संचालकाचो कामकाजाचो कार्यकाळ दर वर्सा वाडोवन दिता. कदंबा महामंडळाक लुकसाणीत आसा असो आरोप आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. तशेंच जुलय मेरेन वडावळच्या लोकां खातीर बस सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. जवळजवळ हे कदंबासाठी जवळजवळ 20 वर्सां जावन गेली की आमदाराकडे सांगान पळयले, पंचायतीकडे सांगान पळयले आनी कोणाक सांगान अशें पळयले ते करया होच आमकां शब्द येता. आनी ह्या फुडें कोणी आयज पर्यंत कदंबाक म्हणून इशू कोणी केलो म्हणटात, पूण कदंबाचे कोणच ह्या जागत घेयनात. आतां लोक पळयात तुमी मुद्दाम 8 ते 9 ते 10 हजार रुपया ह्याच्या वयर काय कोण तरी फॅक्टरीन पयशे कोण पगार काय दिना. मागीर आतां दिसाक जर तेजे 80 रुपया गेले पायलटाक जाल्यार ताका उरले पयशे कितले आनी गाडयेक गेले तेजे 20 रुपया म्हणजे 20-20 40 म्हणजे 120 रुपया तेजो खर्च जालो दिसाक. मागीर ताका उरले कितले तुमी हिशोब केल्या जाल्यार आनी तेणी खावपाचें कितें आनी पोट चलोवपाचें कशें. हो एक प्रश्न निर्माण जाला. हेचेर गव्हर्मेंटाचो आमचो विचारच करिना की ह्या लोकां पासून त्रास काय जाता आनी कित्याक लागून जाता आनी हे लोक कित्याक लागून पार्टी उरले. फक्त येता तो म्हणटा हां आमची पाट टापाटली वा तुजें काम जालें हां करया. हेच इल्ल्या वर्सां हे 20 वर्सां आमची अशीच सोंपली. 20 वर्सां जाली आमकां एक गाडी ना.
आनी इलेक्शना टायमार येता तुमकां कदंबा घालता तुमकां कामाक लायता अशें सांगतात निवडान येयले तर कोणूच पळयना आमच्या वाठारा गांवांत कोणूच येयना आमी फॅक्टरीत कामाक वयता आमचे भुरगे सगळीं चेडवां वयतात ती 7:00 4:00 5:00 उठतात त्याच्या उपरांत आमी 7:00 भायर सरता रातची 8:00 9:00 वडावल विलेज लाटांबरचे पंचायत आणि बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगाले सगळे लोक येयला. आतां कितली वर्सां आतां 20-25 वर्सां जाले हे लोक आपले कदंबाक डिमांड करता एक बसीक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसीक डिमांड करता. थंयच्यान तांकां मेन रोडा वयल्यान तेंच्या गांवांत जर चलत वयतलो जाल्यार ऑलमोस्ट 5 ते 6 किलोमिटर डिस्टन्स आसा. सो स्कुलान भुरगीं वयता कॉलेजीन भुरगीं वयता कामाक वयतात लोक तांकां सकाळी 4:00 5:00 उठून चलपाक लागचें पडटा आनी जर ती 6:00 6:30 जर पावली कामा वयल्यान नाल्यार स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान दनपारां पावली जाल्यार 6 किलोमिटर तांकां चलचें पडटा म्हणजे ऑलमोस्ट 2 ते 2.5 वरां तांकां नॉन स्टॉप डेली चलचें पडटा वन वे. सो 2 वरां चलतलो ऑलमोस्ट 4 ते 5 वरां तेंच्या लायफांतली फक्त चलपाक वयता नाल्यार कोणाक तरी लिफ्ट एवरी डे काय सद्दां कोण काय लिफ्ट दिवपाचो ना. सो ते लोक डिमांड करताले की आमकां बस जाय. तेंच्यांनी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें पंचायतींतल्यान हांगा तांकां लेटर गेले 2019-20 गजाल हा पंचायतींतल्यान हांगा लेटर गेले डिमांड करतले जाल्यार तेंच्या कडल्यान अजून मेरेन रिप्लाय येवंक ना. हांगा जेन्ना ग्रामस्थ जेन्ना विलेजर जेन्ना पंचायतीन गेले जाल्यार पंचायतीन तांकां रिप्लाय येवंक ना म्हणून भुरगे हांगा येयले लोकल हांगा येयले हांगा तेंच्यांनी विचारल्यार ते सांगता कदंबा ना आमच्या कडेन स्टाफ ना हे ना आनी व्हडलो एटिट्यूड दाखयता. पाक नाका 2 वर्सां लेटर केल्ली पडोन आसा विरेशाचे लेटर थंय पडोन आसा आमदाराच्या लेटराक ते रिप्लाय करिनात हांगा लोकांचे रिप्लाय पंचायतीच्या लेटराक ते रिप्लाय करिना आनी गॅरंटी दिना. तो म्हणटा आमकां आनी 300 बसी जाय 100 बसी येतले आमी कोणाक दितले प्रायोरिटीचेर दितले मागीर तुमी कोणाक दितले आमकां खबर ना. मागीर तो सांगता न्यू बस म्हाजी बस तुजी बस कितें तरी स्कीम सरकारान केल्या म्हणून आनी ती पोंडा केप्या थंयच्या तालुक्यान ते पायलट बेसिसाचेर चालू करता जाल्यार बिचोली तालुक्याचें कितें हांगा ह्या लोकांचें कितें. आमी म्हणटा ह्या लोकांक तेंचो न्याय मेळपाक जाय कदंबा मेळपाक जाय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ह्या लोकांक मेळपाकूच जाय. कित्याक एवरी टायम जर हे लोक जर अशेंच चलपाक लागलेले हेंची प्रोडक्टिविटी कितें हेंचे अर्निंगाचें कितें. मोटरसायकली घेवन तांकां बाबड्यांक वयचें पडटा थंय व्हरून दवरचें पडटा म्हणजे जें काम 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपयान जावपाक जाय त्या जाग्यार 50 रुपया 60 रुपया लागता आनी त्या भुरग्यांचे सगळे चडशे जे आसा पळय ते डेली बेसिसाचेर वयतात. हांगा कोण व्हडले गव्हर्मेंट सर्वंट ना व्हडले पोजिशनाचेर कोण ना चडशे लोकल सादारण लोक आसा जेंचो पगार 7 ते 8 हजार 10 हजाराच्या भितर आसा. सो हेंचें जीवन कितें हें सरकारान खंय तरी चिंतपाक जाय. आनी हांगा जो MDचो आनी जो चेअरमॅनाचो जो एटिट्यूड आसा हांकां दिसता कदंबा आपली म्हणून आपले ओन प्रायवेट खंय म्हणून तांकां सांगपाक सोदता एवरी इयर तुमी 100 करोड आमकां लॉसान घालतात. एवरी इयर तुमचें ऑडिट जाता ही कदंबा कॉर्पोरेशन ही लॉसान आसता आनी तरी ते MDक थंयसर तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा एक्सटेन्शन दिल्लें आसा. परते ते चेअरमॅनाक ते एक्सटेन्शन दितात परते तोच गोलमाल तोच स्कॅम तेच करप्शन करून ही कदंबा आयज फोंडान घातलेली हांच्यांनी हें आमचें डायरेक्ट एलिगेशन. गोंयच्या कांय सुवातींनी आयतारा जुनाच्या 4 आनी 5 वेर गडगड आनी जोगला सयत पावस घालून घेवपाची शक्यताय आसा जाल्यार आयज आनी फाल्यां हवामान सुकें उरतलें. पावसा बरोबर 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज सावन ते फुडले 5 दीस नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. दक्षिण पश्चिम मॉन्सुनान दक्षिण अरबी समुद्र मालदीव्स आनी लक्षद्वीप वाठारांत हजेरी लायल्या. तांचो कांय प्रभाव दक्षिण बंगाल उपसागर आनी पूर्व केंद्रीय बंगाल उपसागरांत देखून दिश्टी पडटलो अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. तीन LPG सिलिंडर फुकट दिवपाची येवजण सरकार रोखडीच चालीक लायतले. मात आदीं सांगिल्ले प्रमाण ते सिलिंडर फक्त दरिद्र रेशे सकयल्यास लोकांक मेळटले अशी माहिती राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हांणी दिली. ते खातीर सर्वेक्षण सुरू आसा आनी सर्वेक्षण जाले उपरांत आमी ही येवजण चालीक लायतले अशें तेंडुलकरान ह्या वेळार सांगलें. मजगतीं युक्रेन रशियांत जाल्ल्या युद्धाक लागून पुराय संवसारांत दर वाड जाल्या. हेर देशांची गत पळयल्यार भारताची परिस्थिती बरी आसा अशें दरवाडी विशीं प्रश्न विचारले उपरांत खासदारान सांगलें. 3 सिलिंडर सगळ्याक म्हणटाशिल्ले जेंकां आर्थीक जे बिलो पॉवर्टी लायन आसा तांकां दिता अशें म्हटल्यार सरकारचो कार्यक्रम सुरू जावपाचो आसा. सरकार ते विचार करता निश्चितपणे सर्वे बी करणे चालू आसा. खबर आसतलें रशियाच्या आनी युक्रेनाच्या ह्या लढाई भितर जो मेन सप्लाय करपी युक्रेन आसा तो सप्लाय करपी आशिल्लो सगळ्यात जगा भितर सगळ्यात चड युक्रेन गंव उगयतालो. आज थंय बंद युद्धा लागून सगळ्याचे थंड
बंद जाल्ले आसा. आज पेट्रोल प्रायस वाडलेले ताका लागून आनी हेजो परिणाम जगभर जाल्लो आसा. तरी आसतना आमी भारत देश खूब बरो आसा. श्रीलंका, नेपाळ, आमचे बांगलादेश, पाकिस्तान हे सगळे डबघाईक आयिल्ले आसा. आनी भारत देश हो प्रगती करीत आसा. सगळे जगा भितर आज लोक सगळे पळयता भारत देशा कडेन एक आशेन पळयता. दिवचलच्या कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपी रस्त्या कुशीक बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांक पालिकेन त्या सुवाती वयल्यान उखल्ले. ह्या विक्रेत्यांची बाजारात वेवस्था केल्या. कोर्टा लागीं रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांक लागून थंय येरादारीक अडचण जाताली. शुक्रारा सकाळीं पालिकेन ही कारवाय केली. आम्ही फक्त तांकां फाटल्यान व्हेला. ते ब्लॉक जाता न्हू सगळी एरिया. टर्नाचेर कितें इन्सिडंट जायत जाल्यार बेश्टे त्रास न्हू म्हणून म्हटल्यार सगळें फूल ब्लॉक जाता. मुद्दम तुमी पयलें आसतलें म्हणून आमी ते फाटल्यान शिफ्ट केले. तांकां भितर बसयले आनी कांय ना व्हडलें. तुमी बसोंक दिवंक जायना. पूण आतां ते चडूच जालें. सारकें गर्दी जाता आनी कोणाक कितें जाय म्हणून आमकां भंय आनी कांय. सरकारान संजीवनी साखर कारखान्याक कामाक आशिल्ल्या कामगारां विशीं म्हत्वाचो निर्णय घेतला. साखर कारखान्यांतल्या 177 कामगारां मदल्या 30 ते 40% कामगारांक VRS दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला. ते खातीर प्रशासकां कडल्यान कामगारांचो तपशील मागला. ह्या गजाली उपरांत ह्या कामगारांक मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. हांगा रेकॉर्ड सारको नाशिल्लो आनी अशें म्हाका जाणून आयलें की लोक केन्ना रिटायर्ड जाता तेंय कळनासलें आमकां. चुकीची डॉक्युमेंट आसताले आनी तातूंत अशें घडून आयलां सुद्दां की पास्टान की थोडे लोक रिटायर्ड जाले सुद्दां कामाक आशिल्ले. पण ते सगळे हांवें आतां बंद केले आनी हांवें सगळो रेकॉर्ड अपडेट केलो ऑफ आमचो परमनंट लोक आनी कॉन्ट्रॅक्टचे. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टचे लोक आसा पळय तांकां सगळ्या कडेन म्हजी एग्रीमेंट आसा 1 to 1 की तुमी फक्त तितलोच पिरियडाक काम करतले आनी तातूंत तुजो डेट ऑफ बर्थ बी सगळें अपडेट आसपाक जाय. सो आतां म्हजे कडेन एज ऑन टुडे म्हजे कडेन 177 लोक आसा. तातले जे कॉन्ट्रॅक्टचे लोक आसा ते अरावंड 78 आनी 99 आसा ते परमनंट लोक. आतां इथेनॉल प्लांट येवपाची आसा इन 1-2 म्हयन्यान ताजे फायनल स्टेजीचेर पावला. एकदां तें जालें की ती जी खंयची कंपनी आसा ती बरे लोकांकूच भितर घेतले. कित्याक अल्टिमेटली इट इज अ कंपनी आनी कंपनी आपले हाजेर बसली. सो हांवें त्या दिशेन एक पावल फुडें घेतला की हे लोक अशे आसा हे लोक अशे आसा. तातूंतच्यान जे लोक खरे कामाचे आसा ताची एक लिस्ट सेपरेट येतली आनी जे कामाचे ना तांचे सुद्दां हांव असो रेकॉर्ड दवरला की ताजे प्रेजेंट स्टेटस कितें, काम करूं शकता, उबें रावंक शकता काय ते हातून पडल्या. आनी ते कितें आसा ते आमकां जे फायल धाडिल्ली पळय ताजेर हेंय जालां की जे अनफीट लोक आसा तांकां घरा धाडपाक जाय. आतां घरा कोणाक धाडपाचें आसा ते गव्हर्मेंट डिसायड करतलो. पण म्हजें काम रेकॉर्ड तुमकां फुडें हाडून दितलो. हे लोक अशे अशे आसा हाजेर डिसिजन कितें घेवपाचें तुमी घेवपाचें म्हणून. आनी ताजेर एक्चुली कितें जाल्लें इन 2004 VRS दिल्ली कारखान्यान दिल्ली. पण ती खरी म्हजे दृश्टीन ते चुकीचें पावल आशिल्लें कारण बरे लोक गेले जे खरे आमी म्हणटा हार्ट एंड सोल ऑफ द कारखाना तांकां VRS दिली. सो हो निर्णय खंय तरी खंय चुकीचो आसा अशें म्हाका दिसता. समज ते लोक हांगा आशिल्ले कारखान्याची आज जी परिस्थिती जावपाची जाल्ली ती खंय तरी कमी जावपाची. कित्याक जे खरे कामगार आशिल्ले खरे काम करपी मेहनती म्हण डेडिकेटेड म्हण सिन्सियर म्हण तांकां तुवें धाडपाक जायनासलें. दिवचल सकाळीं गोकुळवाडो सरवणा मुख्य रस्त्या कुशीक पडून आशिल्ल्या झाडांच्या तोंडाक लागून रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाल्लो आसा.
रस्तो रुंदणीकरणाक आडमेळ थारपी दिवचल सांखळे रस्ते वयल्या गोकुळवाडा वाठारांत रस्ते कुशीकची झाडां कापल्यार 15 दीस जाले, मात झाडांची तोणां रस्ते कुशीक तशीच पडून आसा. रातच्या वेळार एकाद्रो अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूय ना अशी भिरांत वाहन चालक उक्तायतात. राज्य महामार्ग रुंदीकरण कामाखाला सध्या दिवचल ते साखळी ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण काम नेटान चालू आसा. ह्या रस्त्या वयल्या गोकुळवाडो सरवणा हांगासर रस्त्या कुशीकची झाडां कापल्यार 15-20 जावन गेले, पूण कापिल्ली ही झाडां अजूनय रस्त्याचे कुशीक पडून आसात. ताका लागून हो रस्तो येरादारी धोक्याचो जाल्लो आसा. रातच्या वेळार एखाद्रो भयानक अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूय ना. मडगांवच्या सत्र न्यायालयान धर्मेंद्र चव्हाण हाका 6 म्हयने बंदखणीत दवरपाचो आदेश दिला. फेब्रुवारी म्हयन्यांत NDPS कारवाय करीत धर्मेंद्र चव्हाण हाका गांजो तशेंच चरसा सयत अटक केल्लो. For NDPS, first additional session judge Margaon convicted the accused Dharmendra Chauhan for allegedly committing offence under NDPS Act and she has punished him for 6 months imprisonment. And the raid, which for background of the case, this raid had taken place on 2nd February 2018 at Aggie Guest House, Benaulim, and recovered around 500 gram ganja as well as 500 gram charas from him. And investigation is done by a Narcotics Control Bureau, by Intelligence Officer Harkesh, Intelligence Officer Bhanu Pratap, and Superintendent Ranjan Kumar. And I was a special public prosecutor for the same. Cash fine, there were two separate. One, ganja is a small quantity for him, and variable quantity was a ganja, charas. And for ganja, he was sentenced to only fine, that is 10,000 rupees, and for recovering charas, he has punished for a 6 months imprisonment as well as the fine. सत्तरी म्हालांत वेगान उदरगत जाल्ली दिश्टी पडटा. मासोड्या वाठारांतल्या फुटसल मैदानाचें काम आतां रोखडेंच पुराय जातलें, कारण ह्या मैदानाक लागून ह्या वाठाराची बरी वळख निर्माण जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या मैदाना खातीर 52 लाखाची निधी मंजूर जाल्या, तशेंच आतां मेरेन 50% काम पुराय जाल्लें आसा. ते बेगोबेग जावचें अशी मागणी खेळगड्यांनी केल्या. पावसा दिसांनी सरकारान 15 ते 20 हजार पगार दिवन बेरोजगारांक तात्पुरते कामाक घेवचे अशी मागणी समाज वावुरपी तारा केरकारान केल्या. पावसा दिसांत झाडां मोडून पडटात, गटारां तुंबतात आनी अशा वेळार नितळ करपाक कामगार आसनात. तशेंच पावसा दिसांनी लायटीच्यो तारी तुटून पडटात. ही सगळीं कामां करपाक सरकारान बेरोजगारांक कामाची संद दिवची अशें तारा केरकाराचें म्हणणें आसा. सरकाराक एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की टेम्पररी भुरग्यांक खरें म्हणलें जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटांनी सद्याक कामाक घेवपाचें. एक 15-20 हजारांनी जर बेकार भुरग्यांक, जर गोंयच्या भुरग्यांक जर कामाक घेतले जाल्यार ते भुरगे कामूय करतले आनी काम वेवस्थीत जातलें अशी अपेक्षा आसा. सरकार जेन्ना हे अशें मोड तोड जाता पळय न्हू, तेन्ना काम करतले म्हणटा, आश्वासन दिता की आमी हें करतले म्हणून, पण तांकां त्या डिपार्टमेंटान कांयच मेळना. वास्कोन मडगांवां तुमकां खबर आसा कचऱ्याक परत परत उजो लागता आनी थंय उजो लागता तेन्ना ते फायर ब्रिगेडाचे लोक आमकां सरळ सांगतात की आमकां हें प्रोवायड मेळ्ळें ना, तें मेळ्ळें ना. म्हणून त्या डिपार्टमेंटाचे कडेन हे 3-4 डिपार्टमेंट आसा, हे पावसाच्या दिसांनी चड गरजेचे आसा. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड
आनी तुमकां सांगता हे चड म्हणजे चड गरजेचें आसा. हांकां खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान वेवस्थीत सगळ्या बाबतींत पळोवन हांकां हें दिवपाचें. आनी आमचे गोंयचे भुरगे बेकार आसा जाल्यार तांकां तेतून घाला न्ही. तांकां एक पगार वाड म्हणटा 15,000 20,000 म्हणून एक 4 म्हयन्यांक लागून जर भुरग्यांक थंय घेतले, भुरगेय कितें काम करतले आनी काम बरें जातलें, लोकांची सुविधा जातली. हे आमचे मागणे आसा सरकाराक की टेम्परवरी जे भुरग्यांक घेयात. म्युन्सिपाल्टीन कितली तरी वर्सां जाली ते म्युन्सिपाल्टीन टेम्परवरी भुरगे आसा तांकां फिक्स केले ना. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटानूय तशेंच आसा. आमकां जाय की ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून सरकारान पळोवचें आनी बरे भशेन काम करचें. म्हादयचें उदक ओळोवपा फाटलो मुखेल स्रोत दुसरो तिसरो कोणी नासून आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार जावन आसा अशें म्हणीत बोल्मेक्स पेरेरान पार्सेकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. तो सेव म्हादय सेव टायगराच्या रॅली वेळार उलयतालो. हे रॅलीक समाज वावुरपी तशेंच गोंयच्या पर्यावरण मोगी वांटेकार जाल्ले. आतां सेव म्हादई, सेव टायगर, सेव गोवा, सेव हेका आनी सेव तेका कोण कोण सेव जावपाचो हांव नकळो. पूण हितूंतल्यान सान फकत ही रॅली हिंगासान सुरू करता आसतना एक वस्त सांगपाक सोदता. लेट नो मॅन ऑर नो पॉलिटिशियन टेक दीस एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सेव देमसेल्व्स. आतां तुमी श्री पार्सेकाराचें नांव काडलां देखून मुद्दम सांगता. हे सगळे आमकां हे आयज आमी त्रासान आहा आमचे नदीक लागून. श्री पार्सेकार इज रिस्पॉन्सिबल. आय एम नॉट अफ्रेड टू से इट ओपनली. जेन्ना रिवर नॅशनलायजेशन हॅज बीन डन बाय वन सायन बाय एक्स चीफ मिनिस्टर, ही शूड हॅव बीन रिस्पॉन्सिबल. आनी आतां तें येदें व्हडलें जें पाड घातलेलें आहा तें सारकें करनासतना जस्ट कमींग आउट वीथ आमी सेव म्हादई कॉमेस केल्ली, आमी सेव टायगर सुरू केल्लें. नो, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इफ नाव आयज जरी तर ही रॅली हिंगासान सुरू जाता जाल्यार मेक शुअर दॅट दीस मॅसेज गोज टू एवरीबडी की कित्याक जाय ही रॅली आतां आमकां. कोणाचो पॉलिटिकल कॅरियर सेव करपाक न्हू. इट इज फॉर सेवींग म्हादई. टायगराक सेव करपाक घडये आमच्यान जावपाना, पूण टायगरान आमकां सेव करपाक जाय. म्हादईक सेव करपाक घडये आमच्यान जावपाना, पूण म्हादई जरी तर आमी सेव करपाक मुखार सरना जाल्यार ही म्हादई जी आमचें जिवीत सेव करता आपल्या शितळ उदकान, ती काबार जायत जाल्यार आमी सेव जावपाचें ना. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.